बोकरे आणि बोकड्यो म्हण जाती बोऱ्यो वा पाड नाही. दाव्याची आणि उजव्याची मनशां बरी वा पाड म्हणून नाही. जेजूचे शिकवणे वा वपारी प्रमाणे आपल्या करण्या मुखांतर जोडून घेतलेलो प्रतिफळ बकऱ्या आणि बोकड्यामधल्या व्यत्यासा तितलो स्पष्ट, दाव्या आणि उजव्या तितलो स्पष्ट. एका लेखान पळयल्यार आज भाग्यवंत जावपाची गुपित चावी सुवार्थेकारान पब्लीक करून सोडली. केन्ना सुवार्थेकारान भाग्यवंतपणाची चावी पब्लीक केली, भाग्यवंत आणि हेर अजाप जाले. कित्याक नीती करताना भाग्यवंतांक सासनाच्या दायजाक आणि हेरांक सासनाचे क्यास्तीक विंचलेली रीतच विशेष आसली. ती बुकेल्ल्यान ताणेल्ल्यांतय, परक्या उक्त्यांतय, पिडेस्त बंदीत आसल्ल्यांतय दयाळाय दाखोवपाचेर वा ना दाखोवपाचेर आदारून मांडल्ली जडतेची रीत. बुकेल्ल्यान ताणेल्ल्यांतय, परक्या उक्त्यांतय, पिडेस्त बंदीत आसलेल्यांतय जेजूकच देखची सकत वा आंतरिकताय आसच्याचेर आधारीत रीत ती. स्वता हांव तुमकां सांगता, जें कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हान भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. ह्या जेजूच्या उतरांचेर आधारीत रीत ती. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो म्हणून मातेवाच्या सुवार्थेंत दोंगरा वयल्या प्रसंगान सांगलेलें गोब्राच्या बुधवारा आमी आयकलां. आतां ह्या गुपीत करण्याचें गुपीतपण सुवार्थेच्या शेवटाक जेजूच्या उतरांनी शिखराक पावता म्हणयत. ह्या गुपीत करण्याचो फलानुभवी जेजूस म्हणटाना अजाप जायनासता रावत. सुवार्थेन गुपीत चावी पब्लीक केल्या. चावी पब्लीक जाली म्हणल्याच हेरांतय जेजूक पळोवंक आनी तांकां देवाक दिवचो सत्कार दिवंक सलीस जातलें. जेजूक स्वीकार वा अस्वीकार करच्याचो रूपकारायची सुवार्ता. सुवार्थेंतल्या ल्हानांक स्वीकार करनासता जेजूक स्वीकार करूंक जावचें ना. जेजूक स्वीकार करनासता सुवार्थेंतल्या ल्हानांकय वळखून जावचें ना. हे दिशेन आयची सुवार्ता एक दोन दारींची तालवार.